cases like divorce, maintenance, domestic violence, child custody and property related matter. स्पीकर साहेब माझा प्रश्न आहे की ह्यो जो केसी पेंडिंग असल्या कारणान जो कोण केस घालता घटस्फोटाक ताका डिले जाल्या कारणान जरी ते 5 वर्सां 6 वर्सां 7 वर्सां जर केसी ज्यो फुडें गेल्यो जाल्यार ताका जो कोण दुसरं लग्न जावपाक शकता जावं ती बायल जावं दादलो ते डिले जाता आनी त्या खातीर म्हाजो प्रश्न आहे की तुम्ही ह्यो केसी जर तुम्ही सेपरेट कोर्ट केलो जाल्यार ताचा बेगीन निकाल लागतलो जर जायना जाल्यार तुम्ही विकाक एक डे तरी हे केसी घेवपा खातीर तुम्ही दवरपाक जाय अशी माझी प्रश्न कारण आता प्री मॅरेज कावन्सिलींग लग्नाक खंय तरी लोकांची बट ही काळाची गरज आसा कारण हे जर पळयत जाल्यार तो कन्सेप्ट हो आहा पळय न्ही हो बाकीच्या फॉरेन कंट्रीनी आसा की प्री मॅरेज कावन्सिलींग जावपाक जाय हांव बाकीचे म्हणना ओके हेची गरज आसा ते जर जाले आसत जाल्यार तूं म्हणटा ते डायवर्स केसीस कमी जावपाक शकता कारण जो पर्यंत दोगांयचे विचार जुळना तो पर्यंत लग्न जावप योग्य न्हू हय काय ना हे कावन्सिलींग केल्या उपरांत एकदां तेजे ठरू शकता म्हणून तेजोय विचार आमी फक्त जाल्या उपरांत कितें करपाचें हाजो विचार करच्या पेक्षा ते जावच्यो न्हू हाजोय प्रयत्न करप तो तितके गरजेचो